आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आप अगर स्मार्ट सिटी के काम के लिए गोवा में आए हो, स्मार्ट सिटी काम में चल रहे भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी काम में चल रहे गैर व्यवहार, ये अगर आप देखने के लिए आए हो, इसके बारे में आपने कोई मीटिंग की है, तो हम हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया पणजी की इस राजधानी में जहां आपके स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर, ये आपकी जो स्मार्ट सिटी के लिए आपकी जो एजेंसी है वो WRD, सबको साथ लेकर एक पद यात्रा कीजिए ताकि आप उसे सही मायनों में उसे देख सके। टैंकर अंदर गए हैं क्योंकि ये काम जो है वह सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। आप आइए, पदयात्रा कीजिए, हम भी आने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कृपया पणजी के सड़क पर आइए और काम जिस गति से चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना यहाँ मिशन टोटल कमीशन हो रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, यही आपसे गुजारिश है। ये पदयात्रा किए बिना मंत्री जी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, ये पदयात्रा किए बिना कृपया दिल्ली मत जाना। गोवा वासियों को, पणजी वासियों को ऐसे परेशानी में डालकर दिल्ली तब तक न जाना जब तक आप यहां पदयात्रा न करें। आपसे गुजारिश है, भाग न जाना, ये काम अधूरा छोड़कर न जाना। केवल एसी कमरे में बैठकर मीटिंग करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके गोवा के यहाँ जो मंत्री है वो एसी गाड़ी में आते हैं, 5 मिनट के लिए देखते हैं, एक वक्तव्य देते हैं, फिर से एसी गाड़ी में बैठते हैं, फिर से एसी अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां से गाड़ी एसी में बैठकर अपने एसी घर में जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप इस देश के मंत्री हो, अगर आप गोवा के लिए, अगर आप ये अर्बन अफेयर्स देख रहे हो, उसके अंतर्गत अगर स्मार्ट सिटी आ रही है, तो ये पदयात्रा किए बिना कृपया दिल्ली मत जाना। आम्ही याच्या पयलीं पळयला की हे जे मिनिस्टर्स गोंयांत येतात, बीजेपीचे लिडर्स गोंयांत येतात, ते गोंयाच्या भल्या खातीर केन्ना धरुना। एक तर त्यांचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसता वोट मागपाचे हेतून, नाल्यार त्यांचो खंय तरी हांगा बिझनस नाल्यार मजा करपाक जाय। आनी हे गोष्टी आमी पळयला। एक मिनिस्टरांचे हॉटेल आसले, एक लिडर खंय तरी पबान एक्सिडेंटली कितें जाल्ले, अशे खुबशे इन्सिडंट पळयता। आनी आयज सांगल्या प्रमाणे आमी रिक्वेस्ट केला, आमच्या मीडिया चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केला की स्मार्ट सिटीच्या हेतून तूं येवचो, पळोवंक जाय। हरदीप सिंग पुरी जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा, तेणी येवचो आनी अशें कितें घडलां, अशें कितें तरी जालां की हेंचे मिटिंग्यो जो मिनिस्टर येता आनी स्मार्ट सिटीचें काम इतलें हें जालां म्हणून येयला, आनी अशें कसलो हिडन अजेंडा जाला की तेंच्यांनी सारकी मिटिंग ही सारकी इतली हितून दवरल्या, सायलंटली दवरला जी प्रेसाक आनी बाकीच्या कोणाक खबर ना। हितून खंयचो उद्देश लोकांनी घेवचो, हे टोटल कमिशनान हेचोय पार्ट आसा काय कितें? आनी जर तो रस्त्यार जशें आमी काँग्रेस पार्टीन डिमांड केला, रिक्वेस्ट केला, म्हणजे की लोकांक खातीर जी पणजी कॅपिटल सिटी आहा त्या लोकांक खातीर तेणी रस्त्यार येवचो, पळोवचो स्मार्ट सिटीचें काम कितें जालां तें। जर तो येयना हांगा जाल्यार अशें मानून वयता की जे टोटल कमिशन आसा पळय तितूंतलो पार्ट हो सुटकेस खंय तरी एक्सचेंज जाल्या आनी गेला, असो आमचो आरोप आसतलो फुडें। आनी हे जे स्मार्ट सिटी आतां 8-10 दीस उरल्या जे पावसाळ्यात, आनी पावसाळ्यात आमी सांगला की ट्रक सोडून दिया पडटले,
त्याच्या उपरांत रोगराई आनी कितें पसरतली हेचो जबाबदार बीजेपी सरकार आसतलो. आनी तेन्ना आमी डिजीज रोगराई म्हणचे ना, तेन्ना खरो लोकांचो मर्डर करपाचें म्हणून चिंतताले. कारण हो मर्डर जाल्लो आसा. कारण हे तुमी खणके आनी कितें घडटा पळय हें आमकां दिसता आतां मागीर जे रोगराई पसरतली तेन्ना हो बीजेपी सरकार पणजीकारांचो आनी बाकीचे कारण ह्या खुबशे लोक कामाक येतात आनी कितें करतात. सो आमकां दिसता की हेचेर फुडें कितें जावपाचें ना. आनी जाला जाल्यार मिनिस्टराक आतां वॉर्निंग आसा. कळ्ळें, हो मिनिस्टरान जर हांगा पळोवंक ना आनी ताचो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टरान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान जे जे कोण इनवॉल्ड आहा तेणी हो रिपोर्ट आतां मिटींग जाल्या पळय तेचो रिपोर्ट दिवचो. दिवंक ना जाल्यार टोटल कमिशनाचे भाग हे सगळे भागात असो आमचो आरोप आसा. डीपीआर पळय आसता, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ड्रेनेज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एप्रिलान सबमिट केला. एप्रिल 2023 तो सबमिट केला आणि ड्रेन खणपाचें काम गेले 6 महिने चालू आसा. सो कसलोच प्लॅन नासतना ड्रेनेजीचें काम चालू केला. खंयचे ड्रेनीन पायपां घातल्या, खंयचे ड्रेन आशिल्ले तातूंतल्यान पायपां घातल्या आनी ताका लागून हे जे सगळें धुमशाण करून दवरलां ताणें हरदीप सिंग पुरीन हाचेर कंप्लीट जर रिपोर्ट मागीत जाल्यार कितलेच जाण हांगा कोलवल जेलीन बसपाची पाळी येतली हें सांगपाक कांयच हरकत ना. तर हाचेर फूल स्केल इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशी आमी मागणी करता. आनी दुसरें म्हणल्यार तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करता आता परिस्थिती जी निर्माण जातली पावस आयल्यार ताजेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कितें घेतले ताचेरूय तुम्ही जाहीर करचे. आणि तुमच्याकडे आता सीईओ म्हणतात ते सीईओ नावां व्हडली, स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन आसा चीफ सेक्रेटरी, ताचो उल्लेख केन्नाच जायना तो चेअरमॅन म्हणून. या स्मार्ट सिटीच्या चेअरमॅनान निदान एक पावटी तरी लोकां मुखार येवन सांगचें आजपर्यंत ताणें कितें केलां तें. पयलो सीईओ जो आशिल्लो तुम्ही मिडियांनी ताका विचारूंक ना. ताजेर जो एफआयआर कोणी लॉन्च केल्लो लोकांनी न्हय, ह्या इमॅजिन पणजीनच ताजेर एफआयआर लॉन्च केल्लो अशें आमकां खबर आसा. ताजेर पुलिसांनी आज पर्यंत कितें एक्शन घेतले ताजेरूय उल्लेख करपाची गरज आसा. तुम्ही कितले पर्यंत लिपयतले हे सत्य जर तुम्ही चड लिपयत गेले जाल्यार ते केन्ना केन्ना स्फोट जातलो आनी तुमच्या आंगार येतलो.